Babaci आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोह आणि पवित्रात्म्याचं एकूण तुमचे सोबे असो. मोकार होईनी बाबांनो, 9 दिसाची लांबी तयारी केल्या उपरांत आयज कुशलकायेच्या उपाड्यांनी करून आमच्या आस्कारणीची लूट सायबिणीची बाबाची परब व्हडा कुशलकायेन समरोवता. आयज हे परबे सोबोयात आमचो विशय जावन आसा वरवसो आमकां खबयना. असल्या बाबतींत लूट सायबीण माय जियेली आमकां जियो ती शिकयता. वरवसो म्हणल्यार फुडाराक कितें तरी बरें येतलें ही आशा जियेवप. 33वें स्तोत्र व्हड एक अशें म्हणटा. सर्वेस्परा सोबे काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. खरेंच जी कोण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सदां वरवशेन बोल्लोली मनशां जातात. जशें उदका आनी साऱ्या विणें एक झाड शिबे उरोंक शकना तशेंच देवा विणें आमच्या जिविताक दिशा ना, वरवसो ना. आंकवार मारिया वरवश्यान जियेतली असतली. तरेकवार जिविताच्या कोलिता आनी अडचण्यांमध्ये निराशी जायनासतना पूण परतेंच जाल्यार देवाच्या आदारान सगल्या काळजीदारपणी फुडो करून देवाचेरूच पात येवन तिणें आपल्या जिविताची पावलां फुडें मारलीं. तर आमी ओळखून घेवया की वरवसो आमकां फटयना. तर लूट सायबिणीची देख घेवन आनी तिका आमच्या सांगाताक दवरून आमी जण एकलो आमचो वरवसो जागोवया तो पोट करुया. तसोच वरवसो सोडून वा वरवसो नासलेल्या पोरी जी आपली जिवीत जियेतात तांकां वरवसो दितली भाव भयणां जावुया. हेच करून आमकां वरवश्यान जियेवूंक आपयतल्या आनी आमचो वरवसो फिरायतल्या आमच्या देवा लागीं खेरीत कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. मगच्या बघून आमच्या बहिणीन उद्गारलेली कल्पना मागणी आमची दर एकल्याची करूया. जशें आयज आमी आमच्या आस्कारणीची लुर्दी सायबीणीची देवाची परब आमी समोरता. खऱ्यांनीच आमी खुशाल कित्याक एक बरी आवय आमकां आसा. जिका जाय तो हुस्को आसा आमचे आनी ती आमकां घडयेची घडये बोरमासो दिता. 9 दिसाची लांब ती यात्रा केली आमी भावार्थान मागलें जायतें. तर आमचे सुर्गेचे आवयन सगली आमची मागणी आपल्या पुता जेजू सोशी पावून आनी ती सगली आमकां मेळून घेवंक म्हणजे सदांच आमचे पासत विनोदी करूंक देणें मागुया. तशेंच आयज हे परबेचे मीस सगल्या तुमच्या पासत आमी भेटयता आख्ख्या अंबावलीच्या पवित्र सुबे खातीर. विनोदी करून उगडास करता जी भाव भयणां परदेसान आसात व जी भाव भयणां घरांत आसात पिडीक लागून हे वेळार तांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागता. तशेंच आयज मिसाची भेट आमी कितें भाशेन भेटयता मागूं एस एस्डर आनी एसवर्ड फेर्नांडीस आयज तांचो वाडदीस. तशेंच वाडदीस समोरतल्या पासत आमी मागता मिंगेलिना फेर्नांडीस, लोवियो कॉस्ता लग्नाचो दीस मनयतल्या पासत मागता आयजक आनी एस्परान्स कार्वालो, ऑस्कर आनी साबिना फेर्नांडीस, जुजे आनी आलिशिना फेर्नांडीस आनी बरी भलायकी मागूंक लायता आंतोनियो आनी पावलिना कार्वालो. मिसाल माटो घेतना आमचे दुरेकल्याची कास्कीन ते समोर पासत मागुया. मदीं करून जी कोण आपलो वाडदीस समोरतात लग्नाचो दीस मनयतात आयचे दिसा देवान तांचेरूय सगल्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं.
जायतीं आमची भाव भयणां भुरगीं पिडीन आसात कोश्टवतात पिडीन एवढा जेरूची पेकोनी बोलायकेन गोठाय मारीची विनोनी तांकां मागुया तशेंच देवान आमकां सदांच सगल्या वायटांतलीं स तरेच्या दुयेंसांतलीं पिडींतलीं लोकसय घातली राखून सांबाळूंक मागता आमच्या कुटुंबाचेर सगल्या आमच्या केल्ल्या वावराचेर आमच्या भुरग्यांचेर तांच्या शिंकपाचेर तांच्या स्कॉलांचेर सगल्या आमच्या तरणाट्यांचेर आनी परदेसांत वावर पुतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद करूंक आमी मागता एवढा जायती आमच्या भाव भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाक आमची मागणेची गरज आसा तांचे वेगवेगळे गरजां पासत इंतेसावां पासत आनी प्रश्ना पासत मागतना आमच्याय गरजां पासत सायब माय आमच्या आस्कांनी फुडें घालून मागून घेवया आनी सगळीं चिंतना कल्पना मनांत धरून ह्या पयत दिसाचे भेटेन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर बरी स्वाती सगल्या आमच्या पातकांचो सगल्या आमच्या चुकींचो उगडास करुया आनी काल ती काळजान दूख धरून देवा लागीं आनी आमच्या बाबल्या लागीं बोगसोणे मागून घेवया पेटलोली वात. इंग्लेजीन अशी एक म्हणी आसा देर इज लायट एट द एंड ऑफ द टनल बोगदाच्या शेवटाक उजवाड आसा हाचो ओगडो उणो अर्थ म्हणल्यार कठीण परिस्थितींत लेगून बरेपणाक बोरवांचो आसा आनी बोरवांचो म्हणल्यार चालत्या वस्तुंनी फुडाराक कितें तरी बरें येतलें वो मेळटलें म्हूण विस्वास दवरून पावल मारप अशें जाल्यार बोरवांचो उजवाड पसरायता आनी भिराय पयसायता ही पेटलोली वात हेच खुणायता मोगाला जेजू तुज्या आख्या जिवितांत समाजाच्या देगेक आसलोल्या मनशाक तूंच उजवाड जावन तरेकवार अवघडाया आनी आव्हानां वेळार बोरवांचो दिवूंक वावुरलोय आयच्या काळार होच बोरवांचो घेवन जिविताक फुडो करूंक आनी कठीण परिस्थितीन जीव सोडिना जावंक तूं आमकां उलो मारताय पूण जायते फावटी अवघडायो आमच्या जिवितांत आयल्यात तेन्ना काळजीदारपणी तांकां फुडो करूंक आनी काळोखा उपरांत उजवाड येतलो ह्या भरवशान जियेवंक आमी चुकल्या आमचें जिवीत काळोखांतूच आमी सारलां आनी जीव सोडून दिवन बोरवांचो नासलोलीं मनशां कशीं आमी जियेल्या आमकां बोगस
हे वेळार सगळी आमच्या मागणी एकठांय करुया. आमचे जायत्यो गरजो आसात. तुळशीदास साहेबांनी फुडें घालून देवाक उबारुया. हे भाशेन मागुया आमच्या घरा बिया आनी आमच्या आख्या गांवचे पासत. गाणे आमकां आपल्या पासत मागूंक लागला. हे भाशेन तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परो गणित काकुच्या बापा. आमच्या सोगतायेंक तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओतरेकता. पातका कोताबिनीन दूप सांबाळुली. तुज्या पुताची मायेची विनवणी कोणवळायन मानून घे. आनी आमकां सोर पिढी शिणेंतली राखून फुडें वचण्याची भलायकेन साचून शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे स्वामी आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजू चलयताय सासणांच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरुजाल्या कुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोषभरीत जायात. तिचे दूख करतल्या सोमेस्तानो तिचे पासत कुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितोली तिची पोरटी चिवून तुमी दादोशी जायात. आनी तिच्या बोदलोल्या खोड्यांतल्यान पिवून पिवून खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तुका शांती धाडटलों. आनी घोशघोशीत व्हांवत्या व्हाळा पोरी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या खोड्यार सगळ्या बालांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटयेन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितली, आवय पोरी हांव तुका बुजवण दितलों. आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळयोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची हाडां तोंडां वरी फुलतलीं. आनी सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतोरें. आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायना घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायना गायता. तुज्या मनाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. मनशां मोदें घोडिल्लीं विस्मितां आमकां तोताक करतात तसलीं.
दोरयाची ताणे केली सुकी बाट आणि न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासोत ताचेरूच आसूं आमचो संतोष. आपले पोदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. देवाची भोक्ती करतल्यानो सगळी तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बोनवोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो आत्मो ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच खोट्या पासोत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासोत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हळ्यार प्रमाणीत मनशा पासोत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासोत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच ओदेकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली लिवातलो. आमी अजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यात म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदेकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्या देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सोवें आमी खुशाल आसा. देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. Sua pormone, Gesù Cristace, su fortoma. गालिलेयाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, हुस्त्रे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगी तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवाची शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कोडशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाखून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको वांट्टात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली. आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. Gesù Cristace, शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आयज व्हड उत्तेजन आमच्या जिविताक स्फूर्ती दितली हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. आनी हो विशय जावन आसा बोरवांसो आमकां फटयना ह्या वर्साचो विशय. आनी फुडें आसा असल्या भावार्थान लूड सायबीण माय जियेली, आमकांय जियोंक ती शिकयता. बोरवांसो आमकां फटयना. मोगाच्या भाव भयणीनो, बोरवाश्याचीच एक इतिहासीक खबर हांव सांगतां. जेन्ना आदलो शेंकडो सुरू जालो, एक सुपुल्लो भुरगो जल्माक आयलो इंडियेच्या एका खेड्या गांवांत. जल्मलो खूब गरीब परिस्थितीन. ताची आवय बापूय खूबच गरीब, इतलें की तांकां फावो तें जेवण पासून आसनासलें. पूण आवय बापूय वावुरतालीं आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या कुटुंबाक जेवणाची वेवस्था करपाची. हो भुरगो वाडटा आसतना शाळेंत वचपाचो प्रश्न घोराब्यांत पडलो. आनी आदल्या काळार 1900s तेन्ना गरिबांक शिक्षण नासलें आनी कोण चिंतीनासलोलो शिक्षणाक धाडूंक. पूण ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याचें ताची मोत इतली हुशार आसली की आवय बापायन म्हणलें, आमी कितेंय करुया पूण ह्या भुरग्याक आमी शिक्षणाक घालुया. आनी शिक्षण ताका फारीक करूंक, शिक्षणा पासत फारीक करूंक फीज जेन्ना तेन्ना
कांयच न्हय कशें आसलें, पूण त्या काळार ते खूब घोराब्या लागीं घोडो नासलें, पूण वावर करून ह्या भुरग्याक ते शिकयतात. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, शिकता शिकता ताचो इंट्रस्ट सायन्सा वाटेन आनी हें ताचें मोन ओडकून घेवन आवय बापूय आनीक अदीक त्रास घाम काडटात आनीक भुरग्याक शिकोवंक आनी तो खंय शिकूंक सोदता थंय ताका आडायना जावंक प्रयत्न करतात. सायन्स शिकता आनीक एक एग्जाम तो दिता. त्या एग्जामींत आख्ख्या देशांत तो नवो येता. 9th होल इंडिया 9th. पूण कितलीं सिटां आसलीं? 8. इंडियन एअर फोर्स ह्या एग्जामीक तो नवो येता खरो, पूण फकत 8 रिजेक्टेड भायर. बोरमासो सोडिना. तो फुडें वेता. शिकोत रावता. सायंटिस्ट जाता. आनीक सॅटलायज्ड लॉन्च व्हेइकल SLV आमी म्हणटात. 1970s to 1980s तांचो एक प्रयत्न जाता स्पेसांत हो स्पेस क्राफ्ट धाडूंक. आनी सगळें करतोच जेन्ना हो स्पेस क्राफ्ट आमच्या भुंयेंतल्यान वयर चडटा तेन्नाच फार नाच जाता. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या स्पेस क्राफ्टांतल्यान ताका निराशीपण येता. कित्याक इतलो आख्ख्या आमच्या देशाचो दुडू थंय आसलो, कोणूच तांकां पळोवंक सोदिना. पूण हो निराशी जायना. 1980 जातूच सेकंड लॉन्च सक्सेसफूल. आनी होच जावंक पावता आमच्या देशाचो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम. मोगाच्या भाव भयणीनो, निराशीपण जेन्ना ताच्या जिवितांत भितर सरलें तेन्ना अब्दुल कलाम फाटीं सरोंक ना, फुडें वचत रावलो. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेन्ना निराशीपण येता तितलेंच पुरो. ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी हारतांव ते आमकां देवा सरशिले पवित्र सोबेंतल्यान आमी पयस सरतांव. पूण हो मनीस आमकां शिकयता की विस्वास दवरूंक, आपणाचेरूच विस्वास दवरूंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक हो मनीस शिकयता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोट्स जरी तर गुगलाचेर मारले जाल्यार ह्या मनशान कितें आमकां शिकयलां हें आमकां सगल्यांक सिद्ध जाता. इतल्यो वस्तू, इतली जाणबाय ह्या मनशांतल्यान जायत्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, जाणट्यांक फावो जाता. बोरमासो आमकां फटयना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नदर मारुया. आयज आमी आमच्या सायबीण मांयचे लूट सायबिणीच्या फेस्ताक आमी हांगा आयिल्लीं आसा. आनी ह्या दिसांनी तुमचे विशय हांव पळयतालों. कशे भाशेन दर एका जिविताच्या त्रासांनी, कोश्टांनी सांपडलेल्या मनशांक आमी कशे भाशेन लागीं दवरचे हाचेर तुमी नियाळ केला. आनी आयच्या दिसा जरी तर दुसऱ्यांच्या जिवितांत इतले आटे बिटे आसात, आमकांय घोडे कितें तरी उणेपण आमच्याय जिवितांत आसा. आनी तें म्हणल्यार बोरमासो, भावार्थ. आनी आयज आमचो बोरमासो घेवन आमी फुडें आमच्या जिविताक आमी फुडो करूंक आयज हो सेवा धर्म मांडलेलो आसा. आनी हो जावन आसा संदेश आमकां सगल्यांक.
आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्याच्या जेन्ना निराशी जालोली पोरजा देवाचें आस्वासण रावता, देवाच्या बोरवाश्याक रावता, देव तांकां जाबाप दिता. पोरजा निर्वाशी आसली, आपल्या गांवांत ती पावना, वाटसूर आसली, आणि इसायास प्रवाद्याच्या ह्या 60 ऑनवर्ड्स जे चॅप्टर्स आसात त्या आवेस्वरांनी आमकां लोक निराशी जालोलो आमकां पळोवंक मेळटा. आनी मोगाच्यानो आमचो देव दयाळ देव, आमचो देव निराशीपणाक जाबाप दितलो देव. आनी आयज पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा कशे भाशेन देव आपल्या पुरजेक जाबाप दिता. तर निराशी जालोल्यांक आमकां सगल्यांक देवाची देणी रावता. आनी हेच आमकां दुसरें वाचप एक आदार दिता पयल्या वाचपाचेर आनी आयच्या विशयाचेर आमकां नदर मारूंक. आनी पयलीच बोड आमकां मेळटा, आनी ही पयलीच बोड आमकां आमच्या जिविताक जरी तर त्रासांनी कश्टांनी उणेपणांनी आमी भरलेलीं आसात जाल्यार तांकां आदार दिवंक हें दुसरें वाचप. पयलीच बोड बोरवांसो आमकां फटयना. आमच्या जिवितांत आसा बोरवांसो मोग भावार्थ, पूण बोरवांसो आमकां फटयना. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणाचेर बोरवांसो दवरल्यार आमी फटोनात काय? देवाचेर बोरवांसो दवरता, देवाचेर भावार्थ दवरता त्या मनशाक देव फटयना. आनी आयज आमी हेच नियाळ करूंक आमी आयिल्ले आसा आमचें जिवीत घेवन. आनी आमच्या जिविताक देव केन्नाच निराशीपणांत रावंक दिवचो ना. तरेतरेचे प्रश्न, आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जोण एकल्या लागीं आमी विचारलें जाल्यार तरेतरेचे प्रश्न आमकां घडये दिसून येत की जाणट्यांकूच प्रश्न आसतात ना, तरणाट्यांक प्रश्न आसतात, भुरग्यांक प्रश्न आसतात. आयज भुरग्यां लागीं तरणाट्यां लागीं जिवीत फुडें व्हरूंक जायना कशें दिसता. जायते निराशीपण. ह्याच दिसांनी हांव वाचतालों की सगळ्या देशां मदें आमचो भारत देश एक मोलावणी जाता आख्या संवसारभर. आनी एक देश खुशाल आसा जाल्यार पळोवंक ही मोलावणी जाता. ताका म्हणटात हॅपिनस इंडेक्स. 147 कंट्रीज. आमचो देश 118. 118th आमचो देश खुशालकायेंत नाच, खुशालकायच ना. कित्याक जायते निराशीपण आमच्या देशांत भितर सरलेलें आसा आनी आमी त्या निराशीपणाचे घोडे बागेली जाल्लीं आसात. आमकांय निराशीपणान घोडे गिरासून दवरलेलो आसा. ह्या प्रश्नांतल्यान फुडें कितें आसा तें घोडे आमकां दिसून येना. आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज देव आमचें एटेन्शन सोदता आनी परत आमकां उगडास करता की बोरवांसो आमकां फटयना. पूण कोणाचेर आमी विस्वास दवरचो, कोणाचेर आमी बोरवांसो दवरचो? देवाचेर. आमची चूक खंय जाता? आमची चूक जाता जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या संबंदाचेर, आमच्या सरभोंवती असलेल्या वस्तूंचेर जेन्ना आमचो बोरवांसो जाता. हो बोरवांसो आमकां फटयतलोच. पूण जो मनीस निराशी जालोलो मनीस आसा, जो मागण्यांत देवांत थीर रावता, देवाचेर विस्वास दवरतलो मनीस केन्नाच फटोवना. आयज हें सत आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान आमकां मेळटा. आनी तिसरें वाचप आमकां हेंच सांगता, जेन्ना तुज्या जिवितांत उणेपण भोगलें तेन्ना सायबीण मांय तुजे पासत विनोती करता.
आणि ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सायबीण मायच्या एकवटांत रावात. आमच्या दर एका जिविताचे प्रश्न जे आसात, ह्या प्रश्नांक जेजूचे आशिर्वादान भरूंक देव आमकां सगल्यांक सायबीण माय दिता, कित्याक ती आमचे पासत विनयता, ती विनंती करता. दर एकल्याचें नांव काडून दर एकल्याच्या कुटुंबाक आमच्या बोरमाश्याक फटोवन दिवंक ती दिना. आमच्या जिविताचे सगळे प्रश्न ती आपल्या पुतासोशी व्हरता आनी पूत बऱ्यांतलें बरें तें आमकां निमाणें दवरता. मोगाचे भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत घोडे जायते प्रश्न आसात आनी वय जायते निराशेपण. हे प्रश्न आमकां फोटवांचेर दिश्टी पडनात. फोटो काडटा आसतना आमी सगल्यांक दाखोवंक सोदतात की आमी खुशाल आसा म्हूण. आनी तांचे फोटो पळोवन आमी जे निराशे जाल्ले आसात, आनी निराशेपणांत आमी भितर पडटा. पूण सत सोदूंक गेल्यार सगल्यांच्या जिवितांत प्रश्न आसात. सगल्यांच्या जिवितांत खंय ना खंय तरी निराशेपण भितर सरलेलें आसा. मोगाचे भाव भयणीनो, आयज आमकां सायबीण माय शिकयता, देवांत बाबार दवर. कित्याक सायबीण मायच्याय जिवितांत प्रश्न आयले. कितें फुडाराक जातलें? देवाचो उलो आयलो. सिमेओन ताका म्हणलें, एक तोरसाद तुजे काळीज आसपास भिजतली आनी तूं खुणा जातली. आपल्या पुताक ताणें वळवळे सोंसतना पळयलो. आपल्या पुताक ताणें खुर्सार मरता तो पळयलो. पूण सायबीण माय निराशी केन्नाच जायना. सायबीण माय परत आनी परत आपल्या जिवितांत उठ्ठा, बाबार दवरता, मोग सगल्यांक दिता. आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, सायबीण माय आमकां जण एकल्याक पळयता आनी आमकां सगल्यांक सांगता, तुंय तुज्या जिवितांत उंच सर. प्रितीच्या भाव भयणीनो, लूट सायबिणीच्या दर्शनांत जाणी तिका पळयलो बेर्नदेत. तिकाय सोतमानूक ना. तिकाय जायते निराशेपण आयलें. तिकाय ओगो करूंक प्रयत्न जालो. पूण ती ओगी रावंक ना. ती आपल्या भावार्थांत थीर रावली. जें कितें पळयलां, जो संदेश दिला, आख्या संवसाराच्या तारणा खातीर म्हूण तिणें ही पोरगोटणी केली आनी जैतिवंत जाली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज ही भावार्थाची काणी आमची जण एकल्याची. आमकां जण एकल्यान, आमी जण एकल्यांनी आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत आमी नदर मारची. आनी आयज देव आमकां आमच्या आस्कारणी सायबीण माये वरवीं, लूट सायबिणी वरवीं कशे भाशेन आमच्या जिविताक प्रश्नांक आदार दिवंक सोदता, आमकां उंच उबारूंक सोदता, हें आमी सोदून घेवया. पूण हें करतले जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज लूट सायबीण आमकां मागता, जेजूच्या एकवटांत राव, मागणें कर. आनी पवित्र सभा आमकां सोबीत मागणें आमच्या घोराब्यांत दिता, तेर्साचें मागणें. मोगाच्या भाव भयणीनो, तेर्साचें मागणें आमच्या जिवितांत, आमच्या घोराब्यांनी खंय पावलोलें आसा काय? हे तेर्साचें मागणें करतना आमच्या घोराब्यांत घडटा काय? उगडे आयज जायत्या घोराब्यांनी तेर्साच्या मागण्याचेर विसर दवरलो. नाका मागणें, आयज हॉलिडे, आयज धाकटें मागणें करुया. ते भाशेन ज्या मनशाच्या हातांत, आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाच्या हातांत फुडारीपण दिलोलें आसा,
ते फुडारी देवाचेर बेमान जातात, सायबीण मांयचेर बेमान जातात. आनी आयज जायते फुडारी आवय बापूय आपल्या गोराब्यांत आयज ही चाल भितर सरलेली आसा, तेर्साचे मागणे जिवेशी मारून उडयतात. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर एका आवयन एका बापायन आपल्या हातान दिलेल्या भुरग्यांक सायबीण मांय सोरशी पावयना, जाल्यार ही भुरगीं कोणाच्या हातांत पावतलीं ताचो थाव घेवंक आमच्यान घडचें ना. ह्याच खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज जे भाशेन आमकां विशय शिकयता, दर एका कुटुंबान आपल्या जिविताची मोलावणी करची. आनी कशी करची? म्हज्या कुटुंबांत हांव एक बापूय कसो म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या घोरकान्नीक हांव आदार दितां देवाचेर विस्वास धरून. आयज एक आवय कशी तुज्या घोरकाराक आनी तुज्या भुरग्यांक तुका पळयल्यार दिसता की ह्या म्हज्या आवयक देवाचेर विस्वास आसा म्हूण, वो दुडवाचेर, वो वावराचेर, वो संबंदाचेर. आयज भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी तुजो स्वभाव तुज्या दोळ्या मुखार दवर. आमी दुसऱ्यांक कोणाकूच फटयत, पूण आमच्या जिवितांत जें आसा तें रितेपण भरूंक आमी देवा सरशीं आसाव काय? आयज ह्या प्रस्नाक जाप दितना आयज आमकां एक आशिर्वाद आसा. आनी आमच्या ह्या गांवच्या फेस्ता निमतान सायबीण मांय आमचे बरोबर आसता. तूं देवा सरशिलो कितलोच पयस वचूं, सायबीण मांय तुका धरून देवा सरशीं हाडटा, जेजू सरशीं हाडटा. आनी हेच देणें देवा सरशीं येवपाचें आमकां सगल्यांक फावो जावं म्हूण ह्याच सायबीण मांयक आमी चिटकून रावया, तेर्साचें मागणें करुया, मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया, फिरगोजेच्या वावरांत आमी मिसोड जावया. दर एका संस्थेनी आमी जाता तितले आमी बरोबर रावया. आमच्या समुदायांनी आमी जाता तितले देवाचें दर्शन घेवंक आमी वावरुया. आनी हे भाशेन ही फिरगोज जिवाड जातली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हेच करूंक सायबीण मांय आमचेर जण एकल्याचेर आपले हात पातळायता आनी आशिर्वाद दिता. होच घेवंक आमी पुरते जावंक दोनया देवा लागीं मागुया. आनी ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आनी आयच्या परबेंतल्यान आमकां साबार फळां मेळूं म्हूण त्याच दोनया देवा लागीं आमी सोगोट मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आतांच आमी हें बोरमाशेचें उतर आयकल्लें आसा. तर ह्या उतराक, देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसो दिवंक सगळीं उबीं रावया आनी आमची भावार्थाची सोतां आमी उच्चारुया. सोत मानता देव, त्या सुताक आमच्या सुमया तो पयतात्मी वरवीं गर्भे सांबाळलो, अंकवार मरितायन जल्मलो, hospălata altanicosului, taka kusazulu, tomelu entokaniki pilu, tomele madediolu, tisesametlo chivunzalu, sargatsulu, sod poveda dio bapachozra kusla, tuita inchivenchin menyan chibonsbi kuruketulu, satmanta povidatniak, katuli povisabik, boktan seksa, patkangin bokshunin, ulikin yorpon, sasajin shivit, amen. हे वेळार आमच्या काळजान मनान जायती आमची मागणी उत्पन्न जाल्ली आसा. तर आमच्या आस्कानीक लुर्दी सायबीणीक फुडें घालून सगळी आमची मागणी गोरसू हे वेळार बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिला पासत मागुया. तांच्या हातान घातलेली जबाबदारी
तरेकवार अवघड्यामध्ये पुढे वरताना आपले शिकवणेन आणि देखीन ते उत्तम बोरवाशाचे दिवे आपले पोरजीक जावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आणि कृपा तांकां मागुया. विश्वासां querer amor संवसारातल्या सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यापासून मागुया. सोबार देशामध्ये कोण कोणाचेर पातेना देखून एकामेकाचेर विश्वास आणि बोरवासो उणो जायत वचत तोय झुजाचे विकाळे वारे मारता ते आमकां खबर आसा. सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येऊन शांती समाधानाची वाट सोदून काडूंक आणि अशे उदरगतीच्या मार्गार सगळ्यांनी पावलां मारूंक देवाचो आदार आणि काळजा मनाचो उजवाड सगळ्यांक मागुया. Viశ్వాసాం querer नव्यानाचो फोल जिवितान दिश्टी पडूंक मागुया. गेल्ले 9 दीस जायते जाणांनी दिसपोटी येऊन नव्यानात वांटो घेतला आणि सबार परिस्थितींत आसलेल्या मनशां विशीं आमी नियाळ केला. तर जें कितें आमी नियाळ्ळां आनी जे निश्चय आमी घेतल्या ते वेव्हारांत घालून आमचो समुदाय आनी आमची फिरगोज ओदीक जिवाळ आनी उस्क्यान बोलोली जावंक बापाची कृपा सगळ्यांक मागुया. Viశ్వాసాం querer बोरवाशाच्यो कोऱ्यो आनी नीच गुणां जावंक मागुया. आमी जण एकल्यान फकत उतरांनीच न्हय पूण आमची कोन्यांनी सोमेस्ताक आनी एक केरीत भाशेन तरेकवार आडकोळेंत आनी प्रश्नाक सापडलोल्यांक बोरवाशाच्यो नीज आनी खरे गुणां जावन बोरवाशान आपली पावलां मारूंक उत्तेजन दिवंक जाय. देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. ओ देवाळ बापा आमी तुजे फुडें आमची कालती प्रार्थना मागणी दोले ती स्विकार कर आनीकूय जायती मागणी आमच्या काळजान मन आसा ती आमी तुका भारता. अंकवार मारी नुर्दी साहेबनीच्या देण्यापासून तुकार दिताना ते वाचताना आईज एक बरी माय कशी ह्या भावाच्या च्यात्रीन ती सदांच आपलो सांगा दिता बोरभाशान आमकां भरता आनी सगळी आमची गोडसो मेळून घेवंक आमचे पासून सदांच ती विनवती करता. तर आयज तुजे विनोदी जी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या ती स्विकार कर आनीकूय जायती मागणी आमची आसा ती मानून घे आनी तुजो सुबाम आशिर्वाद समेस्तांचेर घाल म्हणून आमी मागता. हे मागणी कोत्ता हांव त्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
Shobabinino, emoji तुमचे बलिदान सोद पोरवेदा देवा बापाक मानता तसले जामून मागात देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापाक मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मारितान जोन घेताना तुजें अंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काल जावं बहारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पोरवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो निती अंकवार मारीक नुर्दीस सायमिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पळयत तुजी कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वयसाली सासणीक प्रकास्तीने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात तांचेय सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती निरंतरी गायता बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेळच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची बरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोम्यास घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवी आनी सासणीक कराराचे रगत पातकांच्या बोगसणे मेलच्याक तुमचेय बसत सोम्यास मनशां बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात
Bawartaco gut, urgutuya. Papa, Jesuच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणाला स्कुताव. ह्या जिविताचो हुंडो ही सोडवणीची कास तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. जेजुची कुडान तुका सवतो नामा सुमेस्तां. पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो गुलास कर. लिओ आमचे भाग्यवन बापा. फिलिप नेरी आमचे गवणी बापा. सिमावाक आमचे आदारी गवणी बापा. सगळे यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यात ते सगळे आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आनी सगळीं आमची फिरगोसकारां गेल्ल्या वर्साक आमचे मदें आसली पूण आयज ती आमचे मदें ना. केरीत भाशेन तांचो गुडास करुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोजडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार नामा समेस्तांचे वेळा दया कर आमी मागतां. आनी केरीत भाशेन एक एक कुटुंबा पासत मागतां. एक एक गोराब्याचे सायमाची विनवणी देवाचो सुबाम आशीर्वाद पडूंक मागतां. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तुझे पोतीक भाग्योन जुजेक, भाग्योन दोमदुताक, भाग्योन तुझे वाजाक, भाग्योन फ्रांसीस शाबेराक, भाग्योन कुसाक आनी सर्क आनी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगता, या जेजू ताय. पवित्रात्म्याचे एकपणा, सत्वरवेदार बापा, सर्वंदोनानी वैभव तुका, सासणांच्या सासणां. मोगोच्या बाबनू खऱ्यांनीच सायमाय जावन आसा देवाचें व्हडलें देणें आमकां. जेजूच तिचे तिका आमची आवय करून दिल्या. आनी ह्या भावार्थाच्या यात्रेन ह्या बोरवाश्याच्या यात्रेन ती सदांच आपलो सांगात आमकां दिता. जितले पावटी आमी तिका उलो मारता ती केन्नाच आमकां निराशी करिना. आनी सदांच आमचे पासत ती मागत आसा. तर आयज ही परब जावन ती भावार्थाची परब. आमचो भावार्थ ती रावया, मजबूत करुया. भावार्थान मागुया. जेजू म्हणटा भावार्थान माग तुका सगळें मेवतलें. तर हें आमी मनां दवरुया. सदांच मारी भाशेन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक तीर आनी मजबूत करूं. आनी जें कितें आमी सायमायक फुडें घालून मागता जरूर तें आमकां मेळटलें. असल्याच विस्वासान बोरवाश्यान भरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून भावार्थान बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलाल्यांक बक्षिसांव. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालमीन पडून दिवं नाकात. पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान नोतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाठाय. आनी महिमा श्री सासणांच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणनास तूं आमकां जोड एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दीस घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवो चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवी आसूं.
एकामेकाक आमी मोगान आनी हसते तोंडान शांती दिवया. Smell Krista, tuji kulen rogot आमी शोक वेता. ती आमची जोडटी आनी खास हाडिना जावंक. हो तुजे काकुतीन आम शोत मेळकन कुडी भलायकी लोकोत्यो. ही देवाची शिडी हो जावन आसा जिवो जेजू जाणें कुस्तार मुळी सायमायक आमची आवय करून दिली. आयज जेजून आमकां व्हडलें भावार्थाचें देणें दिल्लें आसा. सायमाय आमकां देख हे बाबतींत. तर आयज ह्या सुम्याच्या ह्या भावार्थाच्या आनी बोरमाश्याच्या जेवणांत आमी सगळीं वांटो घेता ती सुभाकी सोम्या तुका म्हजे वेळी घेवचें म्हाका फावना. पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू तुमच्या गरजा शोधताना आमकां करूया गयोनाचो हांव D37 पेज नंबर 67 D37. सोत्राय मोगोचे बाबूण ही जी हे वाटेन बसल्या न्हू तुमी पळयता हांगा सगळे ताणें कॅमराज घातलेले आसा देखून तुमी हे वाटेन येवची ते वाटेन आसा ती थिंगा कुमिनान घेवन ते वाटेन वेतीनी आनी हे जो रो आसा न्हू तुमी हे वाटेन येवचे ओके हे वाटेन येवचे आनी मागीर परतून वयचे हे वाटेन मातशें मांडावळ सांबाळुया आनी जी कोण भायर आसा तेणें कोण जी पयस पयस आसा तेणें मातशें लागीं येवचें म्हूण मागता.
47, page number 75, D47.
Ratunya. Konvada Bapa. Bagyot Ankvar Marik. Lourdes साहेबिणीक आम्ही आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केली देखून आमी संतोष बरीच जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मारीची देख घेवन तुजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडुणाची भक्तीपणीन चाकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन बसूया Mogoshia Babulu. हांव पयलीं स्वातीर फादर रामिरो लुईस आयज आमचो प्रेगादो ताच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत आनी संतोसाची लोर्देस सायबिणीची दोबाची परब आमी तुमकां ते परबेची खुशालकाय तुमकां आमी परगोडटा आनी हांव देता आनी सगल्यांक तुमकां हॅपी फीस्ट म्हणटा तर आनी फावटी तुमकां सगल्यांक खुशाल बरीत परब आनी मागता दर एका घोराबियाचेर आंबावलीचे कुटुंबाचेर घोराबियाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी आमच्या आख्खे गांवचेर आनी फिरगोळीचेर आनी सगळ्या फिरगोसकारांचेर तर आयज ही परब आमी खुशालकायेन समोर ओंपता तेन्ना मारयेन आमचे पासून सदांच मागूंक विनोती करूंक लोर्देस सायबिणीन ओरी करून आनी सगळीं आमची गरजो आमची मागणी मेळून घेवंक तिणें सदांच आपलो आदार सहकार तेंको दिवंक आनी हे भावरवाश्याची आनी भावार्थाची यात्रेन ती सदांच आमच्या सांगाताक आसूं हें देणें हांव सगल्यांक मागता तशेंच काळजांतान देव बरें करूं म्हूण सोदता आमच्या प्रेगादाराक फादर रामिरो लुईस तर सेंट झेवियर्स कॉलेजान तो शिकयता प्रोफेसर गांवांत माजोर्दाचो पूण आतां इतलो पयस तो म्हापशां तो आयलो आमच्या मोगा खातीर आनी कांय बरे भाशेन ताणें देवाची उतर आमकां पुरगोटली देखून हांव तुमच्या सगळ्याच्या नांवान ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या बऱ्या वावराचेर हांव मागता गौणीक वावराचेर जायतो बरो वावर करता भुरग्यांक तो शिकयता आनी भुरग्याची तो आकारणी करता सेंट झेवियर्स कॉलेजीन तशेंच आयज मिसाची मांडावळ केल्या त्या समुदायाक हांव देव बरें करूं म्हणून सोदता शेपे गुडुमोल कोवातीन ओवाडो बिंडीमोड तर आनी सगळ्यांनी जबाबदारी घेतली सगळी मांडावळ करपाक नोंदी करून सगळे तयारी करपाक काल देखून काल सगळीं आसली डेकोरेशन करपाक तर सगळीं ती वावुरल्यांत आनी आयची मिसाची मांडावळ तांणी बरे भाशेन केली देखून तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा शाबास दिता तशेंच म्हजे दिनवास जी आयजाची आमची आख्खी मिसाची मांडावळ बरे भाशेन जावंक सगल्यांनी आपापली जबाबदारी बरे भाशेन पाळली आतांच न्हय पूण सदांच जावं आमचे खोयर आयज ताणें आपल्या मधुर ताळ्यांनी आमकां मिसान भक्तीपणीन वांटो घेवंक आदार दिलो तशेंच आमचे सिस्टर सदांच आसा आपलो आदार तेंको सहकार आनी बऱ्या उतरांचो सांगाती दिता तशेंच आमची युक्रिस्टीक मिनिस्टरची सगळी जबाबदारी सेवा धर्मीक जबाबदारी ते बरे भाशेन पळयतात तशेंच आमचो भाव सांतान जो जाणटी पिरायेर पर्यंत वावर करता जायतो आमचे ऑल्टर्स सर्वीस कांय बरे भाशेन ताणें सगळे मांडावळ सांबाळली आनी तांकां ट्रेन करतात आमचे तरणाटे तशेंच आमची तरणाटी जी टीव्ही आमकां तयार करून दवरली आसा दाखयतात तर ह्यो सगळ्यो वस्तू ते आमचे फुड्यान दवरतात तशेंच म्हजे दिनवास केरीत भाशेन आमच्या कॉन्फरांत भावांक तर सोया नोयनाच्या दिसान आसले ते आनी आयज परबेकूय ते आसतले सगळे तशेंच आमची भुरगीं जी आयज जातालीं आनी गायन करतालीं तर सगळ्या त्या भुरग्यांक आमच्या दोतनीच्या कुमिनाक घेतलेल्या भुरग्यांक आनी तांकां ट्रेन करतात सगळीं कॅटेकिस्ट जावं आमची भयण आल्जिरा आसली वेल्सिमा मागीर पियोना आनी सगळीं जावं आमचो जो जोवन जे जाता ते जायते फावटी आमचो भाव जोवन त्यो सगळीं ती वावुरल्यांत तांकां ट्रेन करपा जावं आमच्या ऑल्टर सर्विसांत देखून तो तांकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हजे दिनवास आमच्या फाब्रिकाच्या वांगड्यांक तो जायतो भार आनी वावर ती करतात भार घेवन वावर करतात तो सगळ्या मानधनाक हांव देवन वाचताना आमच्या फिरगोस गोंडीच्या सोबीच्या वांगड्यांक तशेंच समुदाय चलयतल्या भाव भयणाक आनी समुदायाच्या भाव भयणाक तो नोयनाच्या दिसांनी काय बरी मांडावळ तुमी केली आनी खऱ्यांनीच मिसान भक्तीपणीन वांटो घेवंक तुमी आदार दितालीं त्यो सगल्यांनी आपापली जबाबदारी बरी भाशेन पाळली देखून सगळ्या आमच्या फिरगोस गोंडीक सभेच्या वांगड्यांक समुदाय चलयतल्या भाव भयणाक तशेंच कॅट मेंबर्स तशेंच समुदायाची भाव भयणाक तर तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय शाबास दिता तशेंच म्हजे दिनवास आमच्या भाव भयणाक
तो नोयना दिसांनी तुमी सगळ्यांनी फिरगोसकारांनी बरे भाशेन वांटो घेतलो आनी सदांच तुमचो आदार तेंको आमकां मेळटा आनी तुमच्या मागण्यांचो आदार आमकां मेळटा तो तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. तशेंच कितें म्हज्या दिनवास आमच्या पुलिसांक जे आयज आसा आमचे मदीं आमकां आदार दितात ट्रॅफिक बी पळोवपाक. तशेंच आमचे व्हॉलंटियर्स जे वावुरतात जायते न्हू देखून ट्रॅफिक पळयतात. सो तांकां हांव सगळ्यांक काळजां हाडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कांय भाव भयणांनी आमकां डोनेशन्स दिल्लीं आसात. तर ते हांव तुमकां वाचतां पुर्वेच्या निमतान. तर एका बऱ्या देखणारान आमच्या फाब्रिकाक सॉरी साम जुआंव कार्दोजो गॉडगाल हांणी आमच्या फाब्रिकाक 1,000 दिल्लो आसा. तशेंच बिट्या बाट एका बऱ्या देखणारान 3,000 दिल्ले आसात. तशेंच एका बऱ्या देखणारान कोपेला बाट 10,000 दिल्ले आसात. तशेंच एका बऱ्या देखणारान नोवाडो 3,000 दिल्यात. तशेंच एका बऱ्या देखणारान नोवाडो 5,000 दिल्यात. ऑस्कर फेर्नांडीस बेंडीमोल ताणें 1,00,000 दिल्लो आसा आमच्या फाब्रिकाक. सचिन नायक गुडुमोल ताणें 5,000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणारान बेंडीमोल 11,000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणारान कुर्सावाडो 10,000 दिल्यात. एका बऱ्या देखणारान कोपेला बाट 2,000 दिल्यात. तशेंच तुमी पळयतात ही नवीं आंगोस्त्रां आमी घातल्या न्हू ही 5 आमकां शिंवलेलीं आसात. तर आनी तशेंच हें लायव्ह स्ट्रिमींग जे तुमी पळयतात तेंय स्पॉन्सर केलें आसा एका बऱ्या देखणारान साधना मोड. तशेंच आमच्या तशेंच जेसी कार्वालो बिट्या बाट तिणी आमच्या इगोर्जीक फाब्रिकाक 10,000 दिल्यात. आनी तशेंच एका बऱ्या देखणारान आमकां 20,000 भेटयल्यात. ही फुलां तुमी पळयतात न्हू फुलांचो देसपेस करपाक 20,000 आमकां भेटयल्ले आसात. तशेंच सेंट विन्संट द पॉल सोंसतेक एका बऱ्या देखणारान नोवाडो 2,000 दिल्यात. तशेंच जोकी ओलिवेरा गॉडगाल आनी आमच्या सेंट विन्संट द पॉलाक 5,000 दिल्यात. तर हाका सगळ्यांक हांव काळजां हाडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी साहेबांचे विनोदी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तांचेर मागता आनी सगळीं दितात आदार. कितें ना कितें स्पॉन्सर करतात, कितें ना कितें वावर करतात, आदार करतात. तर सगळ्यांनी कितें ना कितें दिलां ओर वावर केला आनीक फावटी तुमकां म्हज्या काळजाची कोलायता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर तुमचेर वावराचेर आनी गोराब्याचेर आमी मागता. तशेंच आनीक फावटी हांव नोको कोणाक विसरलो जाल्यार देव बरें करूं आनीक फावटी सगळीं जीं वावुरल्यांत बरी करून हे नोवेना दिसांनी आनी आयचे परब बरे भाशेन जावंक सगळ्यांक आनीक फावटी म्हजे काळजाची कोलायतान तुमकां देव बरें करूं आनी देवान सदांच तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालूं. कांय आमच्यो कळोवण्यो आसात. आतां दुसऱ्या मिस जातली 8 वाजता. मागीर तिसऱ्या मिस जातलें 9:30 वाजता. तर चोत्राय तिनी मिसां आमची परबेची मिसां. पूण तिसऱ्या मिसाले उपरांत पुरसांव आसतलीं. आख्खे सोमारात 6:30 सकाळीं मिस सदांचे भाशेन आनी 6 ती 6:30 आमी देवर कोत्ता कितें भाशेन तुमचे पासत मागूंक मंगळार ते शुक्रार. मागीर ते सोनवाराक 6:30 मिस आसतली. 8 मिस जुआंव फेर्नांडीस बिट्या बाट मिनाचो उगडास आनी फोंडार मागणी. तशेंच सांजे रेस्पेर आसा 3:30 बेनिडिक्टो दा कॉस्ता आनी बेलिका फेर्नांडीस आपलो लग्नाचो संस्कार थंय जोडटात. तर तांचे पासत कितें भाशेन मागुया. आनी तशेंच आकामोड कोपेलान 6:30 ताचे सदांचे आयताराचे मीस आसतले म्हूण चोत्राय दिवची. गेल्ल्या आयताराचे मिसाचे 2 दान जाले. 35,700 रुपया 35,700 हे तुमचे देणगे खातीर आमी तुमकां काळजां हाडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर हे सगळ्या तुमच्या वावराचेर आमी कितें भाशेन मागता. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक कोपेला बाट पयले मोड कुर्सावाडो आनी तिसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक बिट्या बाट सातना मोड. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक बिट्या बाट वयले वाटेन आनी तशेंच दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक देव संदेशकार फ्लाविया आनी सॅनफर्ड हांचो जोमो. म्हजे बाब म्हणून आयज परबेचे सुमयार आमी तियात्र हाडलेलो आसा. ताजो बरोवन डायरेक्टर प्रिन्स जॅकब आनी तियात्राचें नांव फातिमा सायबीन बोरमाशाची माय. हांव जाणा आमचे सगळे टिकेटी होपल्यात थोड्यो उरल्या आसतल्यो. तर सगळ्यांनी जाणा टिकेटी काडल्या आमच्या फिरगोसकारांनी. तांकां काळजां हाडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा फाब्रिकाच्या नांवान. हो सगळो जो फायदो येता आयज आमच्या फाब्रिकाक येतलो म्हूण चोत्राय दिवची. तशेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता शेपें गुडुमोल कोवाते नोवाडो बेंडीमोल कोपेला बाट पयले मोड कुर्सावाडो बिट्या बाट सातना मोड समुदाय बरे भाशेन आख्खे वर्साची मांडावळ ताणें केली. तुमी जाणा आतां एक वाड्याक दिना पूण आख्खे आतां सगळो गांवचो लोक परब समोरता. देखून त्या खातीर सिस्टम आमी काडलेलें आसा. आतां सगळीं देखून हें रोटेशन आतां काबार जाता. देखून हे रोटेशनांनी पडटाली थोडे वाडे उरलेले. तर ताणें आपली जबाबदारी आख्खे वर्सभर त्यो तरेच्यो परब्यो ताणें समोरल्यो त्यो तरेची जबाबदारी ताणें पाडल्यो. देखून हांव ह्या समुदायाक आनी तांच्या PPC वांगड्यांक तशेंच सगळ्या कॅट मेंबराक आनी सगळीं जीं वावुरल्यांत तांकां काळजां हाडटा आनी देव बरें करूं म्हणून सोदता. तशेंच आंच तयार करपाक सांगला ते भाशेन पियोना वेलसिमा आल्जिरा आनी जिवन जायतीं वावुरल्यांत.
ह्या सोमनाथ जाणट्यांक पेडिसांक कुमणे हांव हाडटलें हे फावटी हांव घेवन येतलो तो 9 वरांचेर सुरू जावन हे भाशेन मांडावळ आसा सोमराक दिब्यांगाळ कोपेला भाट कोवाती आनी गुडुमोल मंगळाराक गोडगाल आनी बामणा भाट बुधवाराक बिट्या भाट कुर्सावाडो पयले मोड ब्रेस्ताराक आकामोळ शेपे आनी चिंचावाडो फेब्रुवारीचे 10 तारखेर देव संदेशकारांक जमात आसली सांजे 7 वाजता चुत्राई दिवची सगळ्या देव संदेशकारांनी चुकयनासतना येवचें म्हूण मागता सांकवाल चोलपाची यात्रा हाचे विशीं 22 तारखेर फेब्रुवारीचेर यात्रा जातली तर 1 वराचेर सकाळच्या वेळार आमी भायर सरतले अर्ली मॉर्निंग एकाक नांवां बरोवंक कोणाक दिवंक जाय ताणें बेगीनूच दिवचे 200 रुपया तिकेट पयशे काडल्या आनी 17 तारीख निमणो दीस तर बेगीनूच नांवां दिवची म्हूण आमी मागता आनी तेंचे सगळे गायडलायन्स आहा ते आमी तुमकां समुदायांनी पाठयतले युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली ताणें घडोवन हाडला लूट दीस फेस्टिवल ऑल गोवा फ्लड लायट व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आयज ताची फायनल आसतली सांजे 4:30 वाजता कोपेलाबाद शाले वाटेन ग्रावंडार तुमकां सगल्यांक ताणें येवंक आमंत्रण केल्लें आसा तशेंच सिमनारीच्या आदाराक कुर्साची वाट पुस्तकां काडल्यात ते घेवन तुमी तुमचो आदार सहकार दिवचो एका पुस्तकाचें मोल जावन आसा 100 रुपये ते आमच्या ऑफिसान विक्रेक आसतले आनी घडये आमचे ब्रदरूय आमचे गांवचे ब्रदर आसा ते जिंकतेले खंयचो त्राय दिवची तशेंच मोगोचे बाबू आयज आमचे मदे लायव्ह स्ट्रिमींग जाता TTFRCC टीव्ही तर आमचो भाव आसा हांगासर म्हजो इश्ट तर हांव ताका एक काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी बरे भाशेन आमकां लायव्ह स्ट्रिमींग करून ताणें आदार दिल्ल्या खातीर आनी आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक फेस्ताची परबी हांव दितना आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक सायबांचे विनवणी देवाचो सुभाम आशिर्वाद तुमचे सगल्यांचेर हांव मागतां सोगलीं बी रावया आमच्या भावाचें नांव मेलकम थँक्यू सोरेस्पोर तुमचे सौम्य आसूं आनी देवाचो सायबांचो आशिर्वाद घेवन आमचे मानू भागुया भाग्योत आंकवार मारीचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या जेण्यांनी भरूं आमेन अंकवार मारी लुर्दी साहेबीन उदेशी जिविताचे रुसनारा तुमी घेतलो ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आयज अंकवार मारीच्या लुर्दी साहेबीची परबे दिसा तुमी संतोष बरीत आसात पयत आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे अंकवार मारीचे मजतीन सास्त्राच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आमेन आनी सोद परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पळयत आत्मो तुमच्या गोराब्याचे आनी सगळ्या तुमचे केल्ल्या वावराचे आनी जिविताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन मोगान कुरपेन खुशालकायेन अंकवार मारी भाशेन बोरवाशाचें जिवीत जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा सोत्राय आतां भायर सरतना तुमी जाणा वान पे केलेली आसा तर हे वाटेन वचूंक जावचें ना हे वाटेन भायर सरपाचें व्हॉलंटियर्स तुमकां दाखयतले पुलीस तुमकां दाखयतले तर मातशें ट्रॅफिक ऑर्डर सांबाळची म्हण मागता देव बरें करूं